सगळी उदो येता ते वेस्ट येता ते म्हाका अशें म्हणल्यार म्हगे लोकांक कांय वायट जावपा नाका बेगेच्या बेगे MLA ना जाल्यार CM पासून येवन लोकां सेव करपाचें कित्याक ऑलरेडी नुस्तीं सगळीं काबार जालां लोकांक अशें करून कांय जायना जावपा बेगीच्या बेगी करपाचें सगळें आनी सेक्रेटरी सांगून पंचायती कितें करपा जाय तें सगळीं करपा रेडी आसता आमी सो तेणी म्हाका फोन मारलो की सर अशें अशें आहा मातशें चॅक करया सो आमी सर सांगता ते भाशेन 15 दिसां पयले जेन्ना आमचें कॅम्पेनींग चलतालें हांव घरांनी भोंवतालो तेन्ना आमकां दाखोवन दिलें की एक आमचो कृष्णा आसा थंय चड आसा सारको दाट आशिल्लो आमी ताका फसका काडी मारून पयली जाल्यार ताका वास येतालो पूण उजो पेटनासलो मागीर आमी ताका सांगलें की तूं एक लेटर MLAक दी एक हेल्थान दी आनी एक पंचायतीन दी आनी ते भाशेन कृपेशान आमच्या भावान हाडून त्या पंचायतीन दिले MLA दिले मागीर MLA दुसऱ्या दिसा येयलो आनी सगळे कडेन वयर चॅक करपाक गेलो सो चोयले MLA आमी ट्राय करताले आमकां तो पॉयंट मेळपा जाय आशिल्लो सो आमकां तें सजमना की तें सिवेज ओ तें कंपनीनसान खुंयसान येता जाल्यार सो आतां कितें जालां सरान आतां स्टेप्स घेतला आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक लेटर करून ते इन्स्पेक्शन करून गेला पूण ते रिपोर्ट येता म्हणल्यार हांगा जो वास येता आनी जी आतां नुस्त्या बी ती मरून गेला न्हू ती प्रॉब्लम आसा सो आमकां कितें आसा हाचेर स्टॉप नोटीस एक पंचायतीन काडपा जाय आमकां एक सस्पिशन म्हूण सद्या तरी एक होल्ड करून तेजें ऑपरेशन आमी अशें म्हणना की घरांसान येता कोणा कंपनीनसान येता जे कोण लागीं आसा सोर्स आसा आमी पंचायत रेडी आसा स्टॉप नोटीस काडपा आतां सेक्रेटरी कडेन उलयला हांव सो आमकां कितें जाय हे लोकांचो जो जीव आसा तो डेंजरान आसा सो ह्या लोकांक फस्ट ऑफ ऑल ते बायलेन सांगले ते भाशेन तिका जें दुयेंस मुखार जातलें तें कंट्रोल जावपा ना सो हें भुरगीं आसा इस्कॉलाची सो आमी हें केन्ना जाता तितले बेगीन हें स्टॉप करचें MLA को मागता जसो तो पर्सनली इंट्रस्ट घेतला तेणें तेच भाशेन हिंगा स्टॉप जावचें न्हू आयज सान तेजेर इन्क्वायरी स्टार्ट करची MLA सरान सांगलें की 7 दिसांनी पयल्या उपरांत जी काय एक्शन घेवची आसा ती हांव पंचायत घेवपाक रेडी आसा आनी म्हाज्या लोकांचो जो कितें प्रश्न आसा तो हांव मिटोवपाक रेडी आसा 3 दीस म्हणटा 3 दीस न्हू म्हाका 10-15 दिसां खबर आसतली कित्याक हांव 3 पावटी हांगासर येयलो कित्याक आमच्या लोकलान आमचे म्हाका सगळें हें सांगलें अशें अशें जाता म्हणून हांव 3 पावटी येयले आनी पॉयंट टू पॉयंट टील आयज हांव आमची सिंदोडी आसा सिंदोडीसान हांव सारको हे व्हाळांतल्यान चलोन आमी आमचे थोडे भाव आहले आमचे हांगाचे आख्खे फूल टील आमी ज्वारीनगर देखून आमी वचोन हो पयलो हो आडो व्हडलो आसा आनी पयलीं जाल्यार ही आतां म्हाका डावट पडटा सिवरेज जावपाक शकता कित्याक कितें थिंग हें येयलें कितें म्हणटा तेका शेडे भाशेन सारको दिसता ती सेवरेज म्हाका अशी डावट आहा कित्याक आमी पयलें आनी वयर थिंगा हें आसा आमचो STP प्लांट आसा आनी हो STP प्लांट आहा तो म्हाका दिसता ती कॅपेसिटी चड ना आनी हो पावसाचो जो हें येता उदक येता हें आतां चड येता उदक आतां ओके गिमाचें एक चलता तें सिवरेज म्हाका दिसता कितें KLD 750 कितें KLD थिंगा इतलें हें उदक घेवपाक मेळटा सेवरेज घेवपाक मेळटा उदक घेवपाक मेळटा तेजेन वयता ना हें आतां कितें जालां पावसाचें उदक म्हणल्यार चड जालें तें तितलें तितून सेवरेजीन प्लांटान वचपाचें ना न्हू म्हण तें डायरेक्ट आतां सोडटा आतां एकाय तें मेंटेनन्स करपाक तेका डे बाय डे चोवपाक हेवूय ना कित्याक म्हाका तिका शॉक जालो कित्याक म्हाकाय खबर आसना बाबा तिका STP प्लांट आसा म्हणून जेन्ना हांव तिका सायडीर गेलो तो भितर पडटा सारको आमी तेन्ना पयलो आनी थिंगासर म्हाका दिसता आतां चालू ना तो आतां कित्याक पावसाचें डायरेक्ट तेणी सोडलेलें आसा आतां हेंच तर आमी कंट्रोल केल्लो पूण कंट्रोल केलो जाल्यार ती कॅपेसिटी ना इतली 750 KLD हें आसा तेका कॅपेसिटी आसा तेजेन वयर तेका जावपाक लागलो पूण आतां हे पावसा इतले हेजेर जावपाक शकना न्हू पूण हें म्हाका डावट आतां म्हाका हांवें 3 दीस हांव कंटिन्यू भोंवता दोंगरांतल्यान ते फोड्यांतल्यान पळोवपाक पूण पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता हें चड करून म्हाका दिसता सेवरेज कोणूय आतां म्हणटाले ते भाशेन कोणूय तरी हांगासर टँकरान हाडून सोडटा हो म्हाका डावट हांव ना म्हणना तरी आसतना आमी गोवा पोल्युशन बोर्डाक आमी इन्फॉर्म केल्लें काल तेका आमी सॅटर्डे आमी तेका आपयलें पळय सॅटर्डे आनी तेणें टेस्टींग केलां तेणें टेस्टींग करपाक रिपोर्ट म्हाका विदीन 7 days तेणें दिता म्हूण सांगला आनी हो रिपोर्ट एटलीस्ट आमकां हो रिपोर्ट येवपा पासून आमकां मातशें पळोवपाक पडटलो हो रिपोर्ट कितें आहा तो मागीर हांव हेजेर आमकां सोल्युशन काडून पंचायताक सगळ्यांक घेवन आमी डिस्कस करून लोकां कडेन डिस्कस करून आमी फॉर्वर्ड करचें पडटा ताणें एक्शन घेवपाक एक सांगलात सगळ्यांक जी एक्शन जावपा जाय हांव डेफिनेटली सरकार आसा आमचो सरकार करतलो एक्शन घेतलो फक्त हें जें जाता म्हाका इतलें आहा सिवरेजी म्हणून न्हू तितून सायडीच्यान ती ऑयल पळय दिसता
ते ऑयलीचेर नाल्यार नुस्त्याक कशें मेलें. सिवरेज आसल्यार म्हाका दिसता नुस्त्या मरपा सारकी परिस्थिती ना. नुस्तें आतां एक नुस्तें एक करबट दिसना. पयलो हांगसर कुल्ल्यो, तिगूर आनी व्हाळयो आनी कितें पळय जितलें आसा धाडी बेश्ट्यो आसताल्यो. आयज एक नुस्त्या दिसना. हेजो अर्थ कित्याक हांगसर पेट्रोलियम प्रोडक्ट येयले नंतर कित्याक हेजे पयलू जाल्लो इशू. आनी तेन्ना पेट्रोलियम जेन्ना पळय देंवताले IOTL म्हणटाले आमचे न्हूच. आतां दोनी कंबायन जावं शकता, सिवरेज एज वेल एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट दोनी मिक्स जावन आयज हे हो प्रॉब्लम जावं शकता. कित्याक जे तरेन वास मारता पेट्रोलियम सिवरेजीक घुसले नंतर तो ऑटोमॅटीक कुसतलो आनी वास मारतलो. जो शेळो जाल्लो आहा तो शेळो वेगळे तरेचो, जो जमनीन नॅचरल शेळो जावपा जाय तो शेळो ना हांगा. सो आयज इतलें दिसता की जे आमदारान स्टेप घेतला बरें आहा. एक मुखार स्टेप घेवन ताणें ते कार्य करचें. आनी जर खरोखरच सिवरेज टँकर्स जर हांगसर सोडटा जायत तांकां धरून हांव भुरग्यांकय सांगता, सपोज तुमकां मेळटा कोणी टँकर सोडटा ते जाल्यार इन्फॉर्म करचें, ताका आडोवचो, इन्फॉर्म करचें, ताका लायसन्स कॅन्सील करून लावपाचें. सो हे एक बरें स्टेप. आनी हांव मागता की पोल्युशन कंट्रोल जो आमकां आतां रिपोर्ट दितलो तेजे बरोबर ते ऑयल आहा ते ऑयल चॅक करपा सारकी खंयची ही कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी आहा तेंचे कडेन ते धाडून तांकां चॅक करून लावपाचें. तेन्ना कळटा पेट्रोलियम प्रोडक्ट येता म्हणून. कित्याक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही कितें म्हणटात सिपेज जी जाता तेंगेली ते फावटी तशें जाल्लें. काय आपल्याला न्हूच म्हणटाले असो उज हे फसका काडी पेटयल्यार उज लागतालो. तुमी पळयलो आसतलो जाय जाण आसतलो तेन्ना रिपोर्टर नवीन आसलो, हिरो आसलो. सो तेन्ना तो उज पेट्टालो. ते म्हणटा आमगे न्हूच. जेन्ना मोविनान जेन्ना पळय तेंकां धमकी दिल्या आनी तेन्ना तें बंद जालां. आनी अशें सपोज तेंगे जर कितें जात हातून बाबान तांकां धमकी दिवची पडटली, नाल्यार सगळे लोकांक घेवन वचपाचें गेटीर बसपाचें. हातून बाब आसतलो आमगेलो, कित्याक हितून दुबाव ना.